matrix, 4 times elected ZP member, and twice I was the chairperson of South Goa Zilla Panchayat. And my association with Babashan is as a ZP colleague. And even before I was a ZP, before he was a ZP, I was associated with him when he was 17 years in the village panchayat as a deputy sarpanch, etc. And I have seen his love for social work when I was a chairperson and he was the vice chairperson of the Zilla Panchayat. And together we have worked and done a lot of innovative projects in the Zilla Panchayat. And then when he became the MLA of Nuve constituency, of which my village now is a part of it, I have really seen that he is a able, capable leader, because as a ZP member, whenever we went to him with people's problems, and whether it is any sector or arena, he has never said no, and very accessible and approachable and down to earth. He may be, he's a man of few words, but he means action. And I have seen whether, as you have just seen this COVID center now, it was the initiative and steps taken like no MLA I feel has done this commendable work. Also, I have been a witness, like when so many people who are in our constituency did not have gas cylinders, or even were living in such pathetic conditions. Every household has that, whether it is the agriculture sector, that I don't have to tell you. It means volumes, and his work is very much commendable. In the health sector, so many camps we have organized for women entrepreneurs, and recently on the 25th, I was the main, along with Frida, we had organized that youth session where about 350 youths, through a QR code got registered and are going to get self-employment with all the EDC schemes, whether it is the Kati schemes. And it is not possible to give every youth a government job, and making them economically empowered through this Atal Nirbhar Bharat schemes is the need of the hour and a challenge which he has taken to his heart. And I have seen not only whether it is the work of development. There was initially when the works were going at a very strong pace, and after he joined the BJP, I've noticed 100 plus crores work in, whether it is in the roads sector or retaining walls or building panchayat girls. Overall development has lavishly bloomed and blossomed under his, because he is doing the follow-up. We have seen him running helter-skelter to get financial approvals and this and that, and sarpanchas and everybody he takes along with him. That is what we find appreciable. Even recently, last month itself, 2 people who died were very poor and could not afford the coffin. On my phone call, that also was given. I mean, he is providing all the basic needs of the constituency people, especially through the morgue services and the ambulance services and free doctor services. So this is something which I really appreciate, and all I can say is we wish him all the very best on his birthday, and may God bless him abundantly to continue the good work, give him strength, and we wish him all the very best in his future ventures and endeavors for 2022. I'm Daigo Severis, Majorda President, Majorda Shatkar Association's President, Majorda Costa Vado. जेन्ना हे आमचे माजोर्दा कोस्ता वड्याक तळें आसा, बरें व्हडलें तळें तें, आनी हे तळ्याक लागून आमी जायतो वासपूस करताले की तळें आमकां उसपून मेळचें. आनी हे तळ्याचे उदकाचे उद्देशी आमकां शेतकारांक जायतो फायदो आसा, जे आमी बीं घालपाक जावं भाजी पालो रोवपाक हें आमी चिंतताले, पूण आमकां जायतीं वर्सां जालीं हें कोणें करून दिवंक ना, आनी आमचे कडेन तें करून जावंक ना, कित्याक तो प्रोजेक्ट व्हडलो. सद्याक आमी मागीर बाबुशाना बले वचोन एग्रिकल्चरान तितूंय वचोन आमी ती वासपूस केले उपरांत बाबुशानाक मेळ्ळे, आनी बाबुशानान सांगलें, तो आमचो MLA म्हणटकूच, सर हें आमचें अशें आहा
आनी आमची मागणी आसा शेतकारांची आमी तुजे मुखार घेवन येयले तूं आमकां कितें तरी हेल्प करचो म्हणून अशें आमकां दिसता तेन्ना तेणें आमकां बरे भशेन सांगलें भियो नाका वचा तुमी मुखार आनी हांव करतां तेन्ना तेणें सगलो वासपूस करून हें थोडें गेले ते वर्साक आमचे उसपोवपाचें आनीक तें ड्राय स्टोन पिचिंगाचें काम तेणें केलें चालू म्हणून आमी चड खुशी आनी आमी ताका दिन वाचता आनी तेच पयलीं आमी सगळे शेतकार जे ते एरियाक आसात कांय म्हणल्यार 18 शेतकार ते ताका आयज काळजांतान दिन वाचतात हे कारण लागून तेच परी आमचे हर वर्साक आमचे शेतकारांक तो हार्वेस्टिंगाक न्हिवपाक जावं ती मेशिनरी आमची कुसपाक खंयचेय वेळार तो गेलो जाल्यार आमकां केन्ना जाय तुमकां म्हणून रोखडोच आमकां एरेंजमेंट करून आमची कामां ताकपूक रोखडी करता देखून सगल्यांच्या नांवान हांव डायगो सदरीश जो प्रेजिडेंट तांच्या नांवान ताका दिन वाजता आनी ताज्या उनवणीत ताका ताज्या वर्साची परबीं हांव ताका मनयतां आनी सोजमतान देवान ताका जायतीं वर्सां दिवं आनी हें काम करून आनी जशें काम केलां ते भाशेन तो फुडलीं काम करतलो म्हणून आमी ताका दिन वाजता आनी मागता देवा लागीं ताका बरी सावधानी बोला की ही आमचीं कामां ताणें केले ते भाशेन सदांच आमकां आदार मेळटलो म्हणून देव बरें करूं. नमस्कार. सगळ्यांक काळजांतान हांव पयलेंच सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. हांव जावन आसा मार्कूस वाज तियात्रीस आनी हो उतोडे आंतोन पेरेरा वाडो गांव. आयज म्हाका पयलेच फावटी इतली खुशालपण भोगता 2 उतरां आमचो MLA बाबूशानाचे वयर उलोवंक. खरें सांगतलो म्हटल्यार जायतीं वर्सां जालीं हांव ह्या गांवांत रावतां. तियात्राचो हेतूत हांव लोकांच्या घरा लागीं गाडी दवरून इतले बोर पावसान उदकान माथ्यार हे सुटकेस घेवन घरा येतालो. जायत्या मोत्र्याशी हांव गेलो बेसांव केलें म्हाका रस्तो दिया म्हूण पूण रस्तो कोणाच लागीं करूं जावंक ना. लास्टाक म्हाका कोणें सांगलें तूं बाबाशानाशी कित्याक वचना. हांव बाबाशानाशी गेलो तो इतलो खुशाल जालो म्हाका पळोवन कित्याक तो म्हाका वळखतालो. हांव पयलेच फावटी येयला म्हूण मोगान आपल्या केबिनान घेवन म्हाका बसयलो. मार्कूस कितें जालां तुजें म्हाका सांग कितें. हांवें सांगलें सर जायतीं वर्सां जालीं आमकां रस्तो ना तूं येवन एक पाट पळय आमी इतले त्रास भोगताय म्हणून. तो म्हाका म्हणोंक लागलो बरें हिंगा रस्ते 7-8 पास जाले आनी सगळे आतां रस्ते करपाचे आसात म्हूण. आनी सोरेंत म्हणल्यार हांव अजाप जालो पळोवन सगळेच रस्ते करूंक लागले. फकत म्हजोच रस्तो आडायलो. कोणें रस्तो आडायलो म्हज्या घरा लागीं रस्तो येवंक दिना जालो. हांव पोत्तून बाबाशानाशी गेलो. बाबाशान म्हज्या एकाच उतराक 4 फावटी म्हज्या घरा लागीं येवन पंच सरपंच इंजिनियराक सगल्यांक आपूण हाडले आनी कोंतान मोलालो मार्कुसाचो रस्तो तूं करून काड मोलालो. आपल्याक जाय मार्कुसाचो रस्तो जालोलो म्हणून. हांव फोरें जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलां देखून हांव बाबाशानाशी गेलो. तेणें जायत्या भुरग्यांक शिकोवंक मोबायल दिले. कितले भुरग्यांक तरणाट्यांक फुटबॉल खेळोंक टोर्नामेंट उखडले. कितले जाणांक आमचे म्युजिकल शो केले. कितल्या जाणांच्या घरांक नोडे घातले. कितल्या भुरग्यांक तेणें कामांक लायले. आयज आमच्या दोळ्यान दिश्टी पडटा पळयता हाणा कितले रस्ते हॉट मिक्स घालून इतले रूंद आनी सोबीत केले. हें कोणें केलें बाबाशानान केलें. तूं खंयचेय पाटयेन रावलो आनी लोकांचें तर काम केलें न्हू लोकांचे काळजान सदांच उत्ता. आयज हांवें केन्नाच खंयचेच मोत्र्या वयर कांतार घडोवंक ना ना खंयच्याच मोत्र्याचे पांय शिंवोंक ना. पूण हांव फकत बाबाशानाशी गेलो आनी म्हाका जायत्या जाणां सांगलें बाबाशानूच हें काम करतलो म्हणून. आनी खरेंच तेणें म्हज्या एकाच उतराक लागून हो रस्तो केलो. आयज मोटोर आनी इतलोय लोक हाटल्यान आहा तो पसून म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुका लागून आमकां हाटल्यान रस्तो मेवलो आनी म्हाका लागून मेवंक ना. आमचे MLA बाबाशानाक लागून मेवलो. आनी खरेंच तेज्या तोंडांतल्यान लोकांच्या तोंडांतल्यान हांवें इतलीं बरीं उतरां आयकलीं आनी तेणें इतलें काम केलां म्हूण. तूं न्हंयेच्यानूच वयता हाणा पळय कितलें ट्राफीक जातालें हुंयच्यान वयचें हुंयच्यान येवचें कांयच समजनासलें. झाडां पासून कातरून तेणें इतलो बरो रस्तो केलो. सुरालीच्यान वयता हाणा इतलो रस्तो रूंद केलो
आतां हे रस्तो तेणें करून कितलो लोक येता वयता देव बरें करूं म्हणटा हांव जाणा आयज तुज्या जल्माचो दीस देवा लागीं मागता इतलें देवान तुजेर ओजारांनी बेसांव घालचें आनी सगल्या लोकां लागीं मागता हे आमच्या MLAक परत विंचून काडून हाडून आमची फुडलीं कामां करूंक देवान ताका आदार दिल्या पुरो आनी तुमचोय ताका आदार मेवतलो म्हणून हांव पयलेच सुवातेर आस बागोवन तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी बाबाशान सर तुका आयचो दीस देवान तुका बरो दिवचो सदांच दिवचो देखून हांव काळजांतान तुका विश करतां विश यू हॅपी बर्थडे मुगे नांव टिना पेरेरा हांव हे फ्रांसीस कोस्ता वाडो धाकटेपाटान आमी रावताय आनी जायतलीं वर्सां जालीं आमकां रोड नासलोलो सारको जायते प्रॉब्लम्स जातालीं एम्बुलन्स येयनासलोली मागीर मुगे पेरंट्सूय बी मातशे एज्ड आहाय सो तांकां व्हरपा कारान बी व्हरपा बी आमकां खूब त्रास जाले आनी कार बार येवपा खूब त्रास जाताले सो जायते ऑब्स्टेकल्स येयले पूण आतां आमकां जायते वर्सांनी हो रोड जाला आनी वी आर व्हेरी हॅप्पी फॉर इट and all thanks to Sir Babashan who gave us this road, this priority, you know, and it was very difficult for us. Thank you so much, sir. And lastly, I want to wish you a very happy birthday and you may have good health, good success in whatever you do. God bless you always. Thank you, sir, once again. Thank you so much, sir, for the road. We had many obstacles and you have finally fulfilled the obstacles. So I thank you once again and wish you best of luck in whatever you do. And I wish you happy birthday and many happy returns of the day. म्हजें नांव अंतोन फेर्नांदीस उतोर्डा आमकां ह्या शेताक लागून जायते प्रॉब्लेम जाले जायते म्हणल्यार जायते आमकां मारूं येयले आमकां मोटोर रनिना जाले पूण आमगे बाबासाहेन आमी सांगिल्लें आमच्या बाबासाहेन प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी आमकां सुमरा जाल्यार रस्तो करून दिलो आमी आतां तेका आकांठाय देवा आकांठाय भशेन तेका आकांठाय शेतकार हिंगाचे कित्याक तेणें आमकां बरें केलें म्हूण कितें आनीक रस्तो तो आमकां मारूंक पासून येयले पूण आमी कोणा भिवूं न्हय आमकां देवाचोय आदार आसलेलो आनी मनशांचोय आदार आसलेलो तेव्हा आमी तुमकां थँक्यू म्हणटा आमकां केलो म्हूण रस्तो आनीक आमचो एक भाव आसलेलो तो भाव आमगे मोवन गेलो तेवूय आमकां जायते रस्तो करपाक हेल्प केले तो भिवून रावले येयनासलेले आपल्याले कोण मारीत म्हूण पूण तो भावान आमकां जायतो आदार दिलो जायतो 100% वयर ताका देवान मेलो घडीन सुर्ग मेळो सदांच उगडास करता तेजो आमकां रस्तो जाय आसलेलो पयलीं आमी शेतकारू खंयच्यान वयताले चलून कोण आडयनासलेलो कोण कितें म्हूण आसलेलो सगळे शेतकार आमी एकामेकाक आयकताले वयताले आतां शेतकार रस्तो बंद कोताय मेर बंद कोताय आनीक उच्या दिनाय म्हणटकीर मागीर आमी एक शेतकाराक उपकार मागिल्लो सिल्विया कोडे आमी हिने रस्तो येयलो आमकां दिम प्लेस दिम तेणें आमकां प्लेस दिली मुखार दिनाय जाले तेणें दिली मुखार दिनाय मुखार सायन म्हणून जालो पूण आमी मागीर कितें केलें केलो रस्तो करपाचो केलोच जालो आमगे मेर आसलोली मोटेली ते मेरेचेर माती घालून दिली आमकां लोकांय शेत पुलू न्हय फकत शेतां इल्ली माती घाली म्हणटा ती सिल्विया गेले आमगे मोठी मेर आसलोली 3 मिटरांची ते मेरेची माती घायल्या कोणागे शेत पुलो ना वो कोणागे कितें पुलू ना आनी आतां आमकां बरें जालां शेत रोवपाक आनी उरलोली रस्तो कर आमकां दिये बाबा वयत बाबा परबी आमगे मिलीक आमकां बाबा सेना आमी तें सदां उगडास कोताय आमकां जाय तें बरें केलें म्हूण तेणें वायट केलें ना तेणें बरें केलां आनी मुगे पूत पासून चेडे पासून ताका फोन मारता केन्ना मारता एक सांगोत तो आमकां सांगोत पूण आमकां बरें केलां शेतकारां एकदम बजरां कोणाक कितलेंय दी कांय ना बेईमान मनीस कितलेंय कोणाक बरें कर कांय ना बरेंपण हांव मायकल ग्रेशियस आनी विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटी हांच्या कोवीड हेल्पलायन हाचो हांव कोऑर्डिनेटर तसोच विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटीचो होम क्वारंटायन ह्या आमच्या घराचो कोवीड केअर सेंटराचो हांव एडमिनिस्ट्रेटर पयली सुवातेर बाबाशान म्हटल्यार आमकां एक मोगाचो व्हडलो भाव कोविडाचो पयलो दौरो फर्स्ट वेव आयलो तेन्ना कोविडाच्या वावरांत लोकांची सेवा करूंक
आनी कितें तरी हेल्पलायन घडोवन हाडूंक आमचो बाबाशान पयलो राजकीय मनीस. पोरूं ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान कोवीड हेल्पलायन केली. तातूंत एम्बुलन्स आसली. एम्बुलन्सा वरवीं आमी लोकांक टेस्टिंगाक व्हरताले, हाडटाले, हॉस्पिटलांत पावयताले, हॉस्पिटलांतल्यान जातोच परत हाडटाले. घरा वचोन आमी सॅनिटायज करताले. इतलेंच न्हू, जेन्ना पयलो दौरो काबार जायत येतालो तेन्ना ह्या कोवीड हेल्पलायनांतल्यान आमी आमच्या मतदारसंघांत सगळ्याच इगोर्जांनी धार्मीक कार्यावळी सुरू करूंक गरजेच्यो वस्तू सगळे हेल्पलायन आमचे सॅनिटायझर्स म्हण नाका, मास्क म्हण नाका, ग्लव्स म्हण नाका, फेस शिल्ड म्हण नाका, सगळेच. आनी फॉगिंग मशीन दिल्लें आमी सगळे बरे तरेन सुरू करूंक. त्या उपरांत जुनाच्या म्हयन्यांत 3 तारखेर ह्या घराची उक्तावणी जाली, कोवीड-19 केअर सेंटर. आयज मेरेन 4.5 म्हयन्याच्या सुमाराक आमकां 300 वयर पेशंट आयले. बाबाशानान फकत नांवा खातीर दवरूंक ना, पूण हातूंत ताणें मोगान आनी थोकस घेवन वावर केला. म्हाका उगडास आसा, एक धाकटो भुरगो आयिल्लो कोवीड पेशंट 4 वर्सांचो. जेवनासलो तो. म्हाका ताणें रातचो फोन करून म्हाका तो दिसभरची खबर विचारता तेन्ना हांवें ताका सांगलें, बाबाशान एक भुरगो 4 वर्सांचो भुरगो आसा रे, जेवना. आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, हांवें म्हणलें तो च्या पिता, च्या मागून घेता, आमी च्या करून दिता. तो म्हणूंक लागलो दूद दी ताका राती कडेन आनी वचोन एक बॉर्नविटाचें लात हाड, बॉर्नविटा दी. जेवणाक खाणांक केन्नाच कसल्याच गोश्टीक आमकां हिंगा कसलोच उणाव जावंक ना. सगळे बाबाशानाचे कृपेन, बाबाशानाच्या आशिर्वादान. जल्म दिसा निमतान आमी ताका खूब बरें आवडटा. ह्या घरांत पासून ज्या पेशंटांनी आपलो बर्थडे सेलेब्रेट केला त्या पेशंटाक बाबाशानान सेलेब्रेशन करूंक लागलें. कित्याक आमी होम क्वॉरंटायन जेन्ना म्हणटा तेन्ना त्या पेशंटाचो आमी बर्थडे पर्यंत सेलेब्रेट केला. बाबाशान दुसऱ्या पासत वावुरता, ताका देव पळयता, ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. तुजेर विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटी चलयतले तुज्या घरकान्नीचेर, तुज्या पुराय कुटुंबाचेर देवाची शुभाम देणी आनी आशिर्वाद आमी मागता. हांव कॉस्तांसियो मिरांदा, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत बेतालबाती. आमच्या ह्या नवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA विल्फ्रेड डिसा आमी मोगान ताका बाबाशान म्हणटा. ताच्या आदारान आनी गोंयच्या सरकाराच्या आदारान, आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या आदारान आमच्या गांवांत जायती उदरगत आमी केल्या आनी करीत आसा. पयले सुवातेर आमच्या पंचायत घर अंडर गोल्डन जुबली फंड 10 lakhs जे वचपाचे आसलेले फंड रिटर्न करपा आसलेलो, पूण गोवा आर्ट एंड कल्चर हाच्या मिनिस्टराच्या आदारान आनी आमच्या MLA बाबाशानाच्या आदारान हे 10 लाख आनी उपरांत पंचायताचे फंड उजार करून आमी फर्स्ट फ्लोर पंचायताचो आमी बांदलेलो आसा. दुसरे सुवातेर आमचें जेवण पोसोन आमच्या गांवांत आमकां आसा. म्हणजे एका दिसाचें जेवण न्हू तें, पूण गेल्ल्या 4 वर्सां आमी लोकांक जेवण दिवूच येयल्यात. म्हणजे कितें, जें आमचें फेर प्रायस शॉप नवें आसलेलें तें आमच्या गांवांत आसा. आनीक आमची पंचायत हें फेर प्रायस शॉप चलयता. आनी हें फेर प्रायस शॉप आमकां ह्या पंचायता अंडर हाडपाक आमकां आमच्या MLAन भरपूर आदार केलो आहा. आनी मिनिस्टर फॉर सिवील सप्लायज आनी आमकां आदार दिवन आयज हें कसलीच आडकोण नासतना, लोकांचे कंप्लेन नासतना हें फेर प्रायस शॉप आमच्या गांवांत चालू आहा. आनी रेगुलर फूड सप्लाय आमच्या गांवच्या लोकांक
मेळटा. खेळाच्या मैदानार कितलींच वर्सां हो ग्रावंड आमचो बेश्टोच आसलोलो, ताचेर लॉन आसना पूण बेश्टी माती आसलोली. आमच्या आदल्या MP डॉक्टर सर्वैकर, नरेंद्र सर्वैकर हाच्या MP फंडान आनी आमच्या MLAच्या आदारान आमी ह्या ग्रावंडाचेर लॉन गायलो आहा आनी स्टँडर्ड ग्रावंड आमकां फावो जालो आहा. आनी खुशालकायेची खबर म्हणल्यार डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आनीक आमच्या चीफ मिनिस्टरान आमच्या MLAच्या आदारान कालच्या दिसाक हो ग्रावंड आमच्या पंचायताक हँड ओवर केलो आहा. Me as a Sarpanch and my secretary have signed the leave and license agreement yesterday. आनीक आमी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक पयले प्रेफरन्स दितले तांच्या ह्या खेळा मैदानार तांची उदरगत जावच्या खातीर. आनी एक आमकां आमच्या गांवांक एक व्हड खुशालकाय. ताचे भायर शेतां म्हळ्यार चड उलयना, ह्या आदीं उलयलो हांव. आमच्या ह्या वर्साक आनी गेल्ल्या 2-3 वर्सांक आमच्या MLAच्या आदारान तांणी मेशिनरी जावं रोवपाक आनीक न्हिवपाक दितात देखून जायते आजरांनीच जमीन आमची पिकावळ काडलो आहा आनी ह्या वर्साक एकदम चड भात लोकां पीक जालो आहा. हाका लागून आमी आमच्या MLAक आमी काळजांतावन दिनवासताव. आमचे रस्ते कितलींच वर्सां निकळोन पडलो आसले म्हणटूच ह्या रस्त्यांचेर धामर गायलो आमच्या MLAन PWD मिनिस्टराच्या आदारान. आमी ताका खरेंच शाबासकी दिता. आनीक आतां नोव्हेंबरांत उरलोले जे इंटिरियर रोड्स थोडे उरलो आहाय तांचोय हॉट मिक्स जातलो. ताचो टेंडर जालो आहा, वर्क ऑर्डर जालो आहा. आनीक आमी केरीत भाशेन आमच्या MLAक दिनवासताव ह्या उरलोल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्स जातोल्या खातीर. हांगासर इगोर्जे फाटल्यान एक टँक आसली पडपाची, ताच्या पिलर सारके करोड जाल्ले आनी इतली भिरांत आसलोली इगोर्जेर पडत म्हूण. पूण आमच्या MLAन ती टँक थिंगाची डिसमेंटल करपाक जायतो आदार केलो आनी हे तरेन आमची इगोर्जेची जी इमारत आहा ती ताणें सांबाळ्ळी. हे भाशेन आनीक जायतीं ताणें कामां केल्यात. तशेंच व्हडांतली व्हड खुशालकाय म्हणल्यार गोंडसुआ ब्युटिफिकेशन ऑफ द लेक जी सुमार 35 ते 40 वर्सां तशीच आसलोली आनी हे लेक एक उदक शेतकारांक तशेंच ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातोलें हाचो आमकां दुबावूच ना. एकदम बरी वस्त. हे भाशेन जायते डेवलॉपमेंट आमच्या गांवांत आमच्या MLAन केलोलें आसा. ताका आमी काळजांतावन दिनवासताव आनीक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव झेरोक आंध्राज. हांव नुवें बायोडायवर्सिटीचो मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमॅन आनी हांव जायते एनवायरमेंटा लागून झुजोतां. आनीक आमगेले शेतां बेतां रोवपाक आनी भांडारा बी टायमा बांदून तें उदक रेगुलेट करून सगल्या शेतांक आनीक एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक. आनी हे कामाक आमगे बाबाशन MLA तेज म्हाका जायतें हेल्प आहा. हो भांडारा देखून बांदताले ते हेजे कोऱ्यांचेर आनी तो मोळो आनी सगळें लीक जायी आनी तेणें हो भांडारा बांदून दिलो करून पोरार कितें सादी आनी कांय येना आनी रेगुलेट जाता आनी सगळें वयता. बाबाशानूय शेतां पासत जायत कोता. मेशीन दिता आनीक तें कोसपा मेशीन दिता आनी जायतें उत्पादन एग्रीकल्चर करपा तेका सपोर्ट आहा. आनी हांवूय एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर ऑल्सो
आनी एनवायरमेंट ऑल्सो आनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो. आमी तेजे पयले गेले म्हणटरी तो तेगे सदां आमकां आदार आसता. I'm Judith Ribello. I live in Senauli, but we have a property here in Durape, which we have been, where we grow a little bit of rice, mostly coconuts, and lots of organic vegetables. And for the last so many years, almost 15 years, if not longer, we have been trying very hard to get a road to help the farmers in this area. And number of MLAs have come and gone, sarpanches, everybody has been promising us a lot of things, but this year for the first time we have been able to utilize this starting of this road. It has been a great help. The problem is that this is somebody's private bund which was getting destroyed, and the person concerned was very upset and therefore was blocking all the farmers carrying out their normal duties. And every little while we had to run and get the police, we had put complaints with the higher authorities, we have been to the MLA, and finally this solution he has brought about and given us this, the startings of this road. It is only, I would like to clarify, a 500-meter road that we have asked for. Though a lot of people have been passing false rumors, I would like to clarify this again. This is only for the use of the farmers to carry their fertilizer, to carry their goods back and forth, because as you know, this is an area where we have lush paddy fields. Almost 200 farmers are involved, and we grow not only rice, lot of beans in the different seasons. There's beans, chauli beans, there is vegetables, there is watermelons. This area is very famous for its watermelons. Unfortunately, all this has been destroyed because we have not had, they don't have transport, and then crops like watermelon, if you don't move in time, you get into trouble. So I am very happy, all the farmers here are very happy that we have seen the startings of this road, and we are sure that in another few months it will be ready and it will be a huge convenience to all of us in this area.